Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. This is not a new variant. आम्ही 68 samples 68 samples आमचे आझिलो जिनोमिक सिक्वेन्सिंग लॅबॉरेटरीन टेस्ट केले आणि सगळे 68 जे आसा ते BA2 वेरियंट जे चालू आसा दॅट इज ओमायक्रॉन तेच वेरियंटाचे आसा. सो नवे कितें वेरियंट येवना. तुमकां खबर आसतलें ओरिजिनली द फर्स्ट वेव वॉज द कोविड वायरस, ताजे नंतर मागीर डेल्टा वेरियंट आयलें आनी ताजे नंतर ओमायक्रॉन BA2 वेरियंट आसा आनी तोच वेरियंट सर्क्युलेशना आसा. आयतारा दवरला टिका उत्सव 5 तारीख आमचे सेंटर्स आनी हॉस्पिटल्स खंय तुमकां लागीं पडटा बऱ्या पडटा थंय येवन वॅक्सिनेशन घेवपाचें. शुक्रारा दिसाक 50, सप्तकांत 176. फाटल्या कांय दिसांत कोविड पॉझिटिव्हिटी रेट 5 पावल्या. If we see last 3 days, our positivity rate is going above 5%. And if we check our weekly cases, we dipped to almost around 13 cases only for entire week. This was on week 15th of this year. And now if we see in this current week, for last 5 days we have got 176 cases. So if we see this, weekly rise is definitely there, although it is a small rise, but then it is some initial rise which is seen. Whether this will convert into a major wave or not, we really don't know at this point of time. बुस्टर डोस घेवंक नाशिल्ले पात्र 1,80,000 आसात. तातूंत चड हेल्थ आनी फ्रंटलायन वर्कर आशिल्ले सरकारी कर्मचारी. And you will be surprised to know that only 54,000 people have taken the precautionary dose. So खंय आमचे 12 लाख लोक जेणी सेकंड डोस घेतला, all are not due for their precautionary dose. पूण हितूंतले जवळ जवळ 1,80,000 लोक असे आसात हू आर ड्यू इन द गव्हर्मेंट सर्विसीस. आणि गव्हर्मेंट सर्विसीसान कोण आसात? हेल्थ केअर वर्कर्स, फ्रंटलायन वर्कर्स अँड पीपल अबाव 60 जांकां फ्री डोज आसा हो. आणि ह्या लोकांनी अवश्य येवंक घेवंक जाय. दीज आर द पीपल हू आर एट मोस्ट रिस्क. म्हणून गव्हर्मेंटान तांकां फ्री दवरला आनी गव्हर्मेंट CVCनी दवरला. मजगतीं राज्यांत कोविडाचे नवे 50 दुयेंती सापडले. सॅम्पलां तपाशिल्ली 782. पॉझिटिव्हिटी रेट वाढून 6.39. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिल मांद्रेकार.